म्हाका स्पीकर सर सॉल्ट पेन्साचो हो जो क्वेश्चन आसा मुखेलमंत्री Honorable Chief Minister, you make a statement in how long will you do this inquiry? Because this is thousands of crores. सॉल्ट पेन्साचो क्वेश्चन आसा स्पीकर सर जो सॉल्ट पेन्साचो क्वेश्चन आसा तेच्या बाबतींत हांव उलोवपाक सोदतां साधारण न्हू भान दवरपाची गरज आसा दाखलो इश्यू न्हू आणि बीजेपीन हे केले स्पीकर सर हांवें क्वेश्चन दोन आहले पेन्साचे बिस्तो ते सायडी गेलो मेकर्स एरिया लोकेशन्स स्पीकर सर पावर बॉन्ड नुडोय स्टेटीन कितले आसा काय म्हणून स्पीकर सर स्पीकर सर उलोवपाक दिवपा लाय हांवें क्वेश्चन विचारलेलो की कितले सॉल्ट पॅन ओनर फार्मर मेकर्स आसा म्हणून स्पीकर सर आनी प्रोड्युसर्स आसा गोंयांत म्हणून स्पीकर सर सॉल्ट पॅन्टाचो डेटा हो हांवें डिपार्टमेंटा कडेन मागलेलो स्पीकर सर म्हाका डिटेल येयल्या त्या प्रमाणे नो स्पीकर सर स्पीकर सर म्हाका जो डेटा येयला त्या प्रमाणे 20 सॉल्ट पॅन ओनर्स आसा म्हणून सांगला लाईट उडयताय बारीक बारीक बिलांची 8,000 crore घेतलो उलयता जर म्हाका आन्सर मेळलो त्या प्रमाणे चारूच विलेजीस स्पीकर सर आसा म्हणून स्पीकर सर म्हाजो फर्स्ट सप्लिमेंटरी आसा की हो जो सर्वे कंडक्ट केला इन्क्वायरी न्हू कोतलो सर्वे अरे ऑनरेबल सीएम सारको केला इन्क्वायरी कोर म्हाजो फर्स्ट अपोजिशन लिडर तुवें तुज्या अपोजिशनाच्या सगळे कोरम बाकी सगळे मेंटेन करपाची आवश्यकता आसता डेकोरम हांव मेंटेन करता आन्सर दिवपा लाय मग तेका तू स्पीकर सर तो जॉईंट आसलो एक क्वेश्चन जॉईंट आशिल्लो एक सभागृहाची शांत डिसिप्लिन जे मेंटेन करपाची आवश्यकता आसा शांत बी बरें आहा रे मागीर करूया क्वेश्चन कितले वेळ घेवप ताका मर्याद लिमिट आसा तुम्ही दिसाचे सेशन प्रश्न विचारले असता सगळ्या प्रकारचे प्रश्न विचारले असता दिसा सेशन आणि एक दिसा सेशनाक ओग्राम उठा विरेश बोरकार चालू क्वेश्चन चाललो स्पीकर सर ताणे जे सांगला पयली आमी सॉल्ट पॅन हाजो पुराय सर्वे ऑलरेडी करपाक घेतला हे आता ऑलरेडी त्यांनी विचारलेलो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाक प्रश्न बट तो आमी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाक डायवर्ट करून बायोडायवर्सिटीचो हो विषय आसा आणि बायोडायवर्सिटीत हाजेर कंप्लिटली सॉल्ट पॅनचो स्टडी केला कंप्लिटली तेजो सुरूय केला स्पीकर सर आमकां हेजेर एक 30 मिनिट्साचे स्पेशल डिस्कशन जाय स्पीकर सर हो एक व्हडलो स्कॅम स्पीकर सर हे स्पीकर सर आमकां हेजेर केर पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर आमकां हेजेर 30 सीएम लेट सीएम डेल खबर ना म्हाका रूल सगळे खबर आहा तुका रूल्स खबर ना स्पीकर सर अनेक क्वेश्चन पोजिशन लीडर युरिया बसून घ्या आम्ही क्वेश्चन करपाक दिले ना रूला प्रमाण पोजिशन लीडर युरिया बसून घ्या क्वेश्चन करता असताना आणि तो रिझल्ट करपाक आशिल्लो हाफ एन आवर एज पर रूल जॉईंट हो कित सांगतो एज पर सर्वे जॉईंट विलेजीस आसा नाल्यार आमच्या अपोजिशन लीडर युरिया एड्रेस कर नाका स्पीकर सर तो पट सांगता रूल्स खबर ना म्हणून जॉईंट हा एल्टन जॉईंट आसा कित्याक प्रश्न आता दुसरो प्रश्न घेतलो जॉईंट खंयचो हांवें कॉल केलो पोस्टपोन क्वेश्चन कॉल केलो स्टेटमेंट कोर विरेश बोरकार स्पीकर सर पोस्टपोन क्वेश्चन सीएमान पोस्टपोन क्वेश्चन इंडस्ट्रियल हे आसा तो इको खंयचे एनवायरमेंट मिनिस्टर अंडर घेतला करेक्ट स्पीकर सर आता होय परत इंटर डिपार्टमेंटल इश्यू आसा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट आणि एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ही 4 डिपार्टमेंटां असल्या कारणान हो इश्यू जो आसा पळय एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजे कडेन आयला हांव तुका जस्ट हेजेर थोडक्यात सांगता तशें आमच्या गोंयांत पेडण्या हितूर टोटल म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार पेडण्या तालुक्यांत आगारवाडो म्हणून एक गांव आसा सगळ्यात पयली सगळ्यात व्हडले आगर मिठाचें आगर हें आगरवाड्यार आशिल्लें म्हणून ताका आगरवाडो असो म्हणटा आयजूय बी त्या आगरवाड्याचेर एक भोबे फॅमिली आसा ती भोबे फॅमिली हे मिठागार दवरपा खातीर ते काम करीत आसा हे तुवें जशें सांगलां पळय न्ही तशें हांव जस्ट तुज्या इन्फॉर्मेशनाक आमी रिवायवल ऑफ द सॉल्ट पॅन एंड एसोसिएशन ऑफ खाजन हाजेर एक ऑलरेडी हेजो कंप्लिटली सर्वे तयार केला आनी हितूर हांव तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता आमची हाजेर टोटल डिटेलान स्टडी ओके हाजो ऑलरेडी गोवा युनिवर्सिटीक आमी आमच्या ऑनबोर्ड घेतल्या गोवा युनिवर्सिटीक ऑनबोर्ड घेवन हातूंतल्यान आमी जो मिठागर तयार केला पळय न्ही हांगा खास करून
तशेंच रायबंदर मेर्शी भाटी पासून ते कावेला सीम पर्यंत जवळपास 20 मिठागरां आतां उरल्या. तातूंतल्या तितून सगळ्यांत चड आगारवाड्यार आसा, पण कांय पयलीं शेकड्यांनी मिठागरां आशिल्लीं, आतां फक्त 20च उरलेलीं आसा. आनी ताजो अभ्यास करपा खातीर आमी शेतकऱ्यांक बाकीच्या सगळ्या जाणांक एक ऑनबोर्ड घेवन हें काम जें आसा पळय न्ही सुरवात केला. ओके, आनी हें काम सुरू करता आसतना हातूंतल्यान पयल्यान पयलीं ह्या मिठाचो इंडस्ट्रियल यूज कसो करचो ताज्याय खातीर आमी तें हेजेर आमच्या बायोडायवर्सिटी बोर्डा कडल्यान हातूंतल्यान काम सुरवात केलां. हेजेर डॉक्टर सविता केरकर विच इज द सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट म्हणून बायोडायवर्सिटी बोर्डाक तिका ऑनबोर्ड घेतला. युनिवर्सिटीची प्रोफेसर आसा आनी तेतूंतल्या तितून आमची स्पीकर सर पयर खबर आहा म्हाका. स्पीकर सर आसा तितून स्पीकर सर जो म्हाका रिप्लाय येयला रिपोर्टान आहा तुजी रिपोर्टान स्पीकर सर म्हाजो तुझे क्वेश्चन सरदेसाई. स्पीकर सर म्हाजो क्वेश्चन आसा मातसो स्पीकर सर म्हाजो क्वेश्चन आसा स्पीकर सर एज पर जो रिप्लाय आसा स्पीकर सर जे सीएम वाचून दाखयता हे डिफरंट आसा आनी जो म्हाका रिप्लाय येयला स्पीकर सर त्या रिप्लायान कितें दिला की चारूच विलेजींनी आगोर आसा म्हणल्यार कोण सॉल्ट पॅन्स आसा. आतां 4 विलेजीस खंयच्यो दिल्या, एक दिल्या कोरगांव, एक दिल्या नेरूल, एक दिल्या आगरवाडे, एक दिल्या रायबंदर. आतां तो रिसर्च पेपर जो सांगता आमी रिसर्च पेपर वाचल्या, बट तो डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो पळयता त्यांचो जो रिप्लाय आसा त्या प्रमाणे 4 आनी 20 आगोर आसा म्हटल्या. आतां स्पीकर सर तितून आमचे भाटीम विलेज आसा आनी मेजर भाटीम विलेजीन हांवें पयर मिटींग घेतली तेंचे कडेन आनी तेंचे 40-45 फार्मर जे आसा ते आगोर करता. आयज हो जो डिपार्टमेंट आसा ह्या डिपार्टमेंटान सर्वे केला म्हणटा. जेन्ना हांवें एलिक्यू घातलेली जो पोस्टपोन ऑगस्टान घातलेली 2024 तेन्ना पोस्टपोन घातले तेन्ना हेंच्यान सर्वे चालू केला आनी तो सर्वे करून बसून जो हांवें एलिक्यू घातला तरी पूण तो एलिक्यून तेंच्यान भाटी विलेजीचो सर्वे करूंक ना. सो हितून स्पीकर सर अशें कळटा की इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जे आसा तांकां मातूय पडलेलें ना. अशे कितलेशे आगोर आसा, डिफरंट विलेजीस आसा, साश्टीन आसा जावं हितून आमच्या बार्देजान आसा जावं आमच्या तिसवाडीन आसा, हे बाकीचे खंयचेच आगोर पळोवंक ना. आयज अशें दिसून येता हो डिपार्टमेंट जो आसा तो बेश्टो आसा. स्पीकर सर म्हाजो सिंपल क्वेश्चन आसा डिपार्टमेंटा कडेन जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट लागता त्या डिपार्टमेंटा कडेन डेटा आसा काय ना. स्पीकर सर हो कंप्लिटली आतां इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटा कडल्यान सब्जेक्ट गोवा बायोडायवर्सिटी कडेन दिला आनी हाज्या फुडें गोवा बायोडायवर्सिटी हो सब्जेक्ट हँडल करतले. आनी तेणी सांगलें त्या उरलेलीं मिठागरां जीं आसा पळय न्ही अशे जे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जेंकां आमी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा डॉक्टर सविता केरकारा सारकेलेच अजून ह्या सगळ्या जाणांक एकत्र घेवन जितकी मिठागरां आसा ताजो पुराय आमी सर्वे करता. ओके, थंयसली आमची BMC कमिटी हांकांय आमी आमच्या विश्वासांत घेवन त्या BMC कमिटी कडल्यान जितके मिठागार करतले पळय न्हू तांचे इंडस्ट्रियल हें मीठ घेवन आमकां ऑलरेडी म्हणजे ओल्ड गोवा ऑयल्स ह्या नांवान एक बेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन हे सगळें मीठ तेंची घेवपाची तयारी आसा आनी हें मीठ घेवन तेजो इंडस्ट्रियल यूज करतले म्हणून मिठागारां जितके तयार करूंक सोदता पळय न्ही गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड तांच्या कडेन सर्वे करून तांकां सगळें तेंचें मीठ हें डायरेक्टली त्या इंडस्ट्रीक दिवपाची तयारी आमच्या गोवा बायोडायवर्सिटीन दाखयल्या. स्पीकर सर म्हाजो दुसरो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन. स्पीकर सर म्हाका जो एलिक्यू येयला डिपार्टमेंटाच्या थ्रू तितून तेंच्यांनी सांगलां की नमक मजदूर आवाज योजना आनी चाललेले की खंयच्यो स्किम्स आसा काय म्हणून. दुसऱ्यो मॉडिफायड स्कीम जी आसा ती मॉडिफायड नमक मजदूर आवाज योजना ह्यो दोनी आमी घातले की कितले जाणांक बेनिफिशरी जाल्या. आतां ही स्कीम जी आसा ती सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आसा. आतां सॉल्ट पॅन्स जे आसा गोंयान आसा मात ह्या स्किमीच्या अंडर जे स्वयंपूर्ण गोंय, आत्मनिर्भर भारत, डबल इंजीन सरकार ही जी घोशणा सरकार BJP सरकार करता त्या स्किमीच्या अंडर स्पीकर सर बेनिफिशरी जो रिप्लाय येयला डिपार्टमेंटाचो तो फक्त नो बेनिफिशरीज म्हणटा. म्हटल्यार इतलें सगळें करून जो कोण मित्रा जो आसा मित्रा कितें करतालो तो खंय गेलो हें क्वेश्चन पडटा स्पीकर सर. कित्याक जो मिनिस्टर आतां सद्याक थंय आसा आनी CM आन्सर दिता. हांव इतलें विचारपाक सोदतां सरकाराक की तुमी हें करपाक इतलो तेंप आतां इतलीं वर्सां खंयचेय सरकार आसूं तें खंयच्याच सरकारान ह्या जो सॉल्ट पॅन्स आसा ह्या बाबतीन हांव BJPचे म्हणून बाकीच्या सरकारांनी सेम केला. सॉल्ट पॅन्सा बाबतीन कांय करूं ना. जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्कीम पासून आसा ती पासून डिलिव्हर करूं ना. सो म्हाका CMन आन्सर दिवपाक जाय की बाबा हे ज्यो स्किमी आसा खरें इम्प्लिमेंट करपा लागून तुमी कितें करता काय ना काय बेश्टेच तुमी भाशणां दिवन मागीर ती स्किमी थंय जाग्यार उरता आनी फुडें सरकार म्हटल्यार एश्युरन्स जाय की सरकार ह्याच्या बाबतीन करतलें कितें हो एश्युरन्स आमकां जाय. स्पीकर सर
गोवा बायोडायवर्सिटीच्या वतीन गोंयांत जितकी मिठागरां आहा तितकी आमी नोटिफायड करता आनी ती मिठागरां सर्वायव जावपाक जाय म्हणून सरकाराच्या नोटिफिकेशन आनी बायोडायवर्सिटीच्या वतीन आमी काम करतले. हाज्या फुडें तेज्यो ज्यो स्किम्स आसा म्हणजे ती गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो आसूं किंवा आमी स्कीम लॉन्च करता त्यो सगळ्यो स्किमी जे मिठागरां सांबाळटा हांच्या खातीर आमी इम्प्लिमेंट करता. हेज्या फुडें इवन दो तांच्यांनी जे मीठ तयार करता तें आमी कोणूच आतां गोंयकार खायना. तें मीठ सगळें फक्त माडाचें सारें घालपाकूच आमी तें मीठ यूज करता. खूब कमी लोक खातात. ना 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 सगळे यूज बरी गजाल. करता यूज करता खूप लोक यूज करतात. बरी गजाल. चडांत चड यूज करचे. खूप लोक रॉंग आसा स्पीकर सर. सगळे लोक खुबशे लोक अजून पर्यंत यूज करता. रॉक सॉल्ट म्हणटा आमी ताका आनी खूब बरें रॉक सॉल्ट. खूब बरें हांवूय सांगता इट इज अ खूब बरें सॉल्ट. खूब बरें सॉल्ट तें. रॉक सॉल्ट म्हणना ताका. रॉक सॉल्ट म्हणना. रॉंग इट इज. रॉक सॉल्ट न्ही. रॉक सॉल्ट इज डिफरंट. ओके. रॉक सॉल्ट वेगळें आसा. आनीकूय खूब जाणां ते वापरचे. ताजेर एनालायसीस करपाकूय सुरवात आसा. बट जितके मिठागरां सांबाळून दवरतले पळय न्ही तांचें मीठ घेवन इंडस्ट्रीक दिवपाची वेवस्थाय जी आसा पळय न्ही आमी गोवा बायोडायवर्सिटीच्या वतीनूच करता. तांकां एखादी कोल्ड स्टोरेज करपाक जाय मीठ सांठोवन दवरपा खातीर ती वेवस्था आमी ताका करून दिता. सर्वे केन्ना पर्यंत जातलो? टोटल सर्वे इच एंड एवरी जो सॉल्ट फार्मर आसा तेंचो सर्वे केन्ना म्हटल्यार 6 म्हयन्या भितर. 6 म्हयन्या भितर. ओके स्पीकर सर म्हाजो लास्ट जो आसा लास्ट सप्लिमेंटरी हांव विचारता की जो डिपार्टमेंट आसा डिपार्टमेंटा कडेन आनी एक क्वेश्चन विचारलो की ह्या जे फार्मर जे आसा ओनर जे आसा तांकां सबसिडी फायनान्शियल एसिस्टंट टेक्निकल एसिस्टंट बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी आसा काय ना तुमी दिता काय ना. स्पीकर सर एक क्लियर आन्सर येयलो. तो आन्सर नो सर. आतां हे ते व्हडले सॉल्ट इंडस्ट्री जी आयज खंय ना खंय राखपाक जाय. ही ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन आमचो गोंयकारांचो ऑक्युपेशन हो खंय ना खंय आमी फुडाराक दवरपाक जाय. आनी तितून आमकां डिपार्टमेंटाचो आन्सर येता म्हटल्यार डिपार्टमेंट करताले कितें मिनिस्ट्री करताली कितें. हांवें गेल ते एका एसेंब्लीन बसून हेच काडलें. म्हाका मिनिस्टरान जाप दिली की आपूण तेजेर विचार करतलो आनी फुडल्या एसेंब्लीन सांगतलो. आजून पर्यंत जो आयचो आन्सर आसा तितून बसून असो रिप्लाय येता नो सर. म्हटल्यार सबसिडी ना काय ना म्हटल्यार मिनिस्टर बाकीचे डिपार्टमेंट पळयता आनी कितें करता. सो हे सबसिडी वायज कांयच स्पीकर करता. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आसा तीय काबार करता. स्पीकर सर डिपार्टमेंट हो टोटल फेल जाल्लो आसा. स्पीकर सर म्हाका तरी दिसता की डिपार्टमेंटाचेर मात्तूय लक्ष दवरूंक ना. हांव मुद्दम सांगता की गेल ते एसेंब्लीचो हो विशय आसा. 6 म्हयन्या भितर एटलिस्ट कितें ना कितें फेसिलिटी हाडपाक जाय आसली. समज खरेंच सरकार सिरियस आसलो आतां सीएम सांगता की सर्वे करतलो. म्हाजो लास्ट स्पीकर सर एकूच लास्ट म्हाका विचारपाक जाय की जो फायनान्शियल एसिस्टंट सबसिडी जे बाकीचे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट बाकीचे हांकां मेळटा तशी टेक्निकल एसिस्टंट जावं इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक बांदपाक लागून तेंचे स्विच गेट हे करपाक लागून बाकीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते करपाक लागून सरकार तांकां फेसिलिटी दितलो काय ना हो म्हाजो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आसा. स्पीकर सर तेजे पयलें म्हणणें 6 म्हयने कांयच करूंक ना अशें ना. सरकारान 6 म्हयने जो रिपोर्ट तयार केला एखादी दुसरी विलेज सुटल्या स्पीकर सर रिपोर्ट खूब आसा. स्पीकर सर हांव प्लीज स्पीकर सर सांगता रिपोर्ट्स म्हाजे कडेनूय भरल्या. रिपोर्ट्स हे स्पीकर सर ऑटोमॅटीक सगळे रिपोर्ट्स आसा आनी बरे रिपोर्ट आसा. हांव स्पीकर सर एक सांगता रिपोर्ट केले म्हणून फुडें कांयच करूं ना. मान्य करून घेवपाचें स्पीकर सर हांव इतलेंच म्हणटा मान्य करून घेवपाचें आमी काम करतले म्हणून सांगा. बसून घ्या. स्पीकर सर रिपोर्ट आनी पॉलिसी तयार केल्या उपरांतूच ती आमकां इम्प्लिमेंट करपाक जातली म्हणून हांव पयल्यान पयली रिपोर्ट जो आमी केला सगळो आनी हाज्या रिलेटेड फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर ताका सांगला सर्वे करून पॉलिसी तयार करता आनी सगळ्या मिठागरांनी जितकें काम करता तें उरपाक जाय. कारण त्या खातीरच सरकार जे आसा पळय न्ही हें डिसिजन घेतलें. ही हांव फ्लोर ऑफ द हावस दवरता. तुम्ही पळयतात GNH.